SIR प्रक्रियेंतल्यान जांची नांवां भायर आयल्यांत ती नांवां परत फॉर्म 6 वरवीं रोलाचेर आस्पावन घेवपाक सुरवात जाल्या. देखून ह्या बाबतींत कोणाकूय जर कसली अडचण आसत जाल्यार तांचे खातीर खासा काँग्रेस पक्षान खासा एक हेल्पलायन नंबर जारी केला. तांकां मजतीची गरज आसा तांणी 7875833833 ह्या फोन क्रमांकाचेर संपर्क करचे अशें आवाहन आमदार कार्लोस फेरेरान केलां. आजचो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतात कित्याक आमी एक हेल्पलायन लॉन्च केला काँग्रेस पक्षांनी. SIR जालो तो ते प्रमाणे लोकांचे नांव डिलीट जाले वोटर लिस्टाचे. थोडे नांव डिलीट जाले ते मेलिशियसली डिलीट केल्ले. थोडे ऑपोजिशन पक्ष आनी स्पेशली BJPचे BLA पासून लिस्ट दिल्ले लोकांचे नांव काडपाक हांव तें दाखयतलो. आनी आमचे लोकांचे नांव डिलीट जालो आसात. तिसरे की आमचे लोकांचे नांव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील घायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केलो तो ते अपीलाची ऑर्डर आयली तेगे नांव रिस्टोर करूंक जाय म्हूण इलेक्टरल रोलाक. आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास करतात लोकांक आनी हांव तेजे पासून लोपा वयता. पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 7875833833 रिपीट करता 7875833833 सो हो नंबर हांव धाडटलो तुमकां. सो दीस वील बी द हेल्पलायन. हो हेल्पलायन ओन्ली फॉर WhatsApp मेसेज धाडपाक. मागीर ते मेसेज आयली तेन्ना आमी डिस्पर्स करतले खंयचे रेलेवंट बूथ कोणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले.